कणीच्या ई पावणीची तंत्रीक बोली मंगळारा जाली। हे तंत्रीक पावणेन 10 कंपन्यांच्या 28 बिडरांनी बीड दाखल केले। 4 खंड ब्लॉकां खातीर ही बोली जाली। कणीच्या ई पावणीची प्रक्रिया 21 डिसेंबरा मेरेन पुराय जातली, अशी माहिती खंड खात्याचो संचालक सुरेश शानबाग हाणें दिली। काल ते फायनल डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिड्स आशिल्ले। आमकां 28 बीड आयले टोटल। ते 28 बिडाचे आज टेक्निकल डॉक्युमेंट ते कितें तांणी बॉक्सान घातिल्ले आसा ते ऑनलायन सबमिशन बी करतात आनी ऑफलायन ते टेंडर बॉक्सान घालून ते आमी क्रॉस चॅक करतात की ते डॉक्युमेंट सारके दिले की ना, ताजे खातीर टेक्निकल इवॅल्युएशन करतात। ताका लागून ते आज टेक्निकल बीड ओपनिंग आशिल्ले। टोटल 28 बीड आमकां आयला, ऑनलायन बी आयला, ऑफलायन बी आयला। परंतु ब्लॉक 1 आमकां 5 बीड आयले आसा, ब्लॉक 2 7 आयला, ब्लॉक 3 10 आयला आनी ब्लॉक 4 6 आयला। टोटल 28 आयला। आनी आतां टेक्निकल इवॅल्युएशन जाता ते तांणी ते डॉक्युमेंट कितें दिला, तांचे नेटवर्क सर्टिफिकेट आसा आनी दुसरे तांचे टेक्निकल डॉक्युमेंट आसा, तांणी टेक्निकली क्वॉलिफाय जावपाक जाय। ते प्रोसेस आतां चालू केल्लो आसा। ते आमचे 13 डिसेंबर पर्यंत ते चालू असतात इवॅल्युएशन व्हेरिफिकेशन। सो 14 डिसेंबराक आमचे ते टेक्निकली कोण क्वॉलिफाय जाला ते डिक्लेअर करतले। ताजे मागीर ताका अलॉंग वीथ टेक्निकल क्वॉलिफिकेशन तांणी इनिशियल प्रायज ऑफर म्हणून बीड घातिल्लो आसा। आतां ते बीड टेक्निकल क्वॉलिफिकेशन कोण जाले तांचे बीड इनिशियल प्रायज ऑफर ओपन जातले। इनिशियल प्रायज ऑफर ओपन जाले मागीर मॅक्झिमम 5 टॉप बिडर आसा, 5 टॉप बिडर ईच ब्लॉक, तेच ऑक्शनाक क्वॉलिफाय जातले। ते ऑक्शन प्रोसेस ऑनलायन जाता। त्या ऑक्शनात कोण हायेस्ट प्रिमियम इन टर्म्स ऑफ पर्संटेज आमी कितें कोट केल्लो आसा तांकां ते सक्सेसफूल बिडर म्हणून आमी डिक्लेअर करतले। हे ऑक्शन प्रोसेस तुमी ते एज पर बीड शेड्यूल आमी कितें दिला ते 21 डिसेंबर पर्यंत आमी कंप्लीट करतात। तशें म्हणून सांगल्यार ते एक कंपनीन मल्टिपल बिड्स घातला, डिफरंट ब्लॉकाक बिड्स घातला। एक कडेन घालूंक शकना। 4 ब्लॉक आसल्यार थोड्यान 4 घालूंक शकता, थोड्यान 2 घालूंक शकता, थोडे 1 घालूंक शकता। ऑक्शन सक्सेसफूल बिडर आमी डिक्लेअर करतले 21 तारखेक। ऑक्शन स्टार्ट होता 21 तारखेक? ना 14 जाल्यार मागीर 15 स्टार्ट।